आणि आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तसेच अपक्ष आमचे सपोर्टिंग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सरकाराक तेको दिनाशिल्ल्या आमदार आनी पक्षांकडेनूय समर्थन मागतले म्हूण तानावडे सांगता. राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता. त्यामुळे आमी सगळ्यां जाणां कडेन उलयतले, हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले. ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे तीन धरून 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आणि आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन बाब सदानंद शेट तानवडे यांचे नॉमिनेशन फायल केलां. आमकां खात्री आसा की बहुमतान आमी हो सीट जिखतले. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे बिनविरोध राज्यसभा खासदार जावपाचे वाटेर आसा. काँग्रेसीची आयज मिटींग जाल्ली सकाळीं. काँग्रेस सगळे बाकीचे तेंचे ओपोजिशनाचे MLA आहा तेंच्या बरोबर मिटींग 7 जाणांची मिटींग जाल्ली. तेजे उपरांत सगळे आमदारांनी मेळून अशें डिसिजन घेतलें की राज्यसभेचो कॅन्डिडेट हे फावट ओपोजिशनाचो राज्यसभेचो कॅन्डिडेट फील्ड करचे ना अशें तेंचें डिसिजन जाल्लें. त्या खातीर ही वेंचणूक चड करून बिनविरोध जातली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी साहिल मांद्रेकार.